नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आईचे कविता फुललेली काणी कार्यक्रमा खातीर हांव घेवन आयल्या कविता खंय गेली ती. वय आमगेले जिवनांतू आमी मस्तीतले जनांक भेटी करताची, मस्तीतली जन आमगेल जिवनांत येवन वताची. तांणी आमकां विद्य दिलेलो गूर आसा पुरो, न्हय आमकां जन्म दिलेलो आवस बापूस आसा पुरो, न्हय आमगेले मित्र आसा पुरो, न्हय आनी खंयची गी रितीरी आमकां तांणी भेटी दिलेले आसा पुरो. जिवनांतू विविध संदर्भारी विविध रितीचे जनाले परिचयू सांगत्य आमकां जाता आनी ताजेन आमगेल जिवनाक कसगी एक नवो उजवाड मेळ्ळलो आसता, नवो फायदो मेळ्ळलो आसता, न्हय आनी कसगी आमकां तांच्यान मेळ्ळेलो आसता. कडेरी एकाएकी तांणी आमगेल जिवनांतून नपयस जाताची, नाशी जाताची पळयल्यार तांणी एक दीस वणटे वयरी एक चित्र जावन ते चित्राक एक गलेल फुल्ला माळ पळयतना तांणी हांगा नांची, तांणी हांगसून भायर सरून गेल्ल्यांची म्हणून विचार आमकां कळटा. आनी कितले की वेळा वार्तापत्र वाजितना आमकां कळटा, हो आमी कितलीं वर्स फुडें भेटयलेले अमके मनीस आतां नांच काय, तांणी भायर सरून गेल्लीची ह्या प्रपंचांतून म्हणून विचारू आमकां कळटा. आनी कितलीं दीस नंतर आनी कोणकीय सांगून आमकां आनी थोडे लोक ह्या प्रपंचांतून गेल्लेले विचार कळटा. जाल्यार तांणी सगळ्यांनी आमकां एक न्हय एक विचारू आमकां दिल्लो आसता, ताजो फायदो आमी घेतिल्लो आसता, आमकां उजवाड मेळ्ळलो आसता. तसले ते अव्यक्त ते चेतन सद आमचे सुत्तमुत्त सरशी भरशी आमगे लोटासाची म्हूण चिंतून हांवें विणिल्ली कविता खंय गेली ती. खंय गेली ती हांगा आसून वारिशी भायर भितर घुवन जिवांतू प्राण भरलेली. सुर्याची किरण धरून दोळ्याक उजवाड दिल्लेली, चान्ने थंडसाण काळजाक वतिली. जिणयेचे वाटेरी पावल गोंदळनाशी हातांत हात धरून चलायसिलेली. मोग आनी मायपासाची गांठी फाटीरी बांदिलेली. माळ घालेले पिंतूर जावन वणटी वयर बशिली, माळ घालेले पिंतूर जावन वणटी वयर बशिली. खंय गेली ती, खंय गेली ती. वय कितलीं लोक आमगेल संगात आसतना आमकां कळयना तांणी आमकां कितले फायदो करतस, तांगेल प्रयोजन कसलें म्हणल्यार आमकां विचारू मनां वचयना. तांणी एक दीस एकाएकी ना म्हूण जाल्लेले खबर आयकतरी आमकां कळटा, वय तांणी आमगेल जिवना भितर कितली भरून घेवन आशिल्लीची, तांगेल उपस्थिती आमगेल जिवनाक कितलें आवश्यक जावन आशिल्लें. तांणी वचून कितले रितेपण आमगेल जिवनांतू आतां आमी भोगूंक पडला म्हणल्यार विचारू तांणी वतरी आमकां कळटा. तांणी आसतना आमकां कळयना. आसतना कळलेलें जाल्यार आमी दोन उतरां तांगेल्या सांगता आशिल्लीची, वय म्हगेल जिवनांत तुवें अमके अमको विचार म्हाका दिल्लो, अमके अमको उजवाड दिल्लो, अमके अमको मदत दिली म्हणल्यार विचार आमी सांगता आशिल्लीची. ते आमकां किर्ताय कळयना. तांणी उठान वत्तर मात्र वय कांय ना शेजारचे
ताणें आमगेले उलयनाशी आसच्या पुरोची जाल्यार तांगेली एक घरा तुकून येवची एक आवाजो एक शब्द नाही तांगेले हितलांत फुल्लेली एक फूल नाही तांणी बोशा भायरी भितर वतना गेटा बागेल घालची गी घरा बागेल घालची गी कसं की एक शब्द आमकां आमचे ओटो आनी कोणकी आस बरी नची आमकां आधार जावन तांणी आसची आमकां कसलेय जाल्यार बोशा आमकां विचार सुतांनी येवच्या पुरोची म्हणलेली एक विचारूच आमकां चड धैर्य दिता आशिल्लें जाल्यार तांणी नांची म्हूण कळटरी आमकां हें सत्य कळटा तांणी आमगेली जिणेंत तूं कशी भरून घेवन आशिल्लीची म्हूण तशें आसतना बदल जावन आमकां जीवन दिलेलें आमकां हे देह दिलेले आमगेलो आवस बापूसू तांणी कशी वारिशी आमकां एक प्राण दिलेलो तांणी वारिशी भायर भितर घुवन जिवांत प्राण भरलेली हांगा आशिल्ले तांणी उठान वतरी आमकां कळ्ळी न्हय आवस बापूस आमकां कितले आधार जावन आशिल्लीची तांकां प्राय जाता तरी तांगेले हर एक चरी आमकां एका वेळा कर दिसून आसा पुरो कितले निमगिलेले निमगिताची उलयलेले उलयताची कितले हांकां खांकी शिंकी वोंकी म्हूण आमकां दिसतालें जाल्यार तांणी एकाएकी फट्ट म्हूण उठान वतरी आमकां कळटा तांणी आमगेल्या जिवनांत कितले भरून घेवन आशिल्लीची आमकां कितले तांणी आधार जावन आशिल्लीची तांगेलो अनुभव आमकां कितलो आमकां प्रयोजना पडटलो म्हळेलें तांणी उठान वतरी आमकां कळटा सुर्याचें किरण धरून दोळ्याक उजवाड दिल्ली वय आमगेले दोळ्याक एक उजवाड दिवचे म्हळ्यार आमकां विद्य दिलेलो गुरू आसा पुरो न्हय खंयचे रितीरी आमकां एक ज्ञानाचे एक उजवाड दिलेले कोणूय आसा पुरो तांणी तसल मनीस एकाएक उठान वतरी आमकां तांगेले ते रितेपण आमकां खंचून खाता चान्ने थंडसाण काळजाक वतिली वय चान्निणेची एक थंडसाण आसता पुनवे दिसू आमी भायर येवन बिनी बसल्यार थंड वारे भिजवता आनी एक नमने थंडसाणी वातावरणांत आसता तसल एक थंडसाणी आमगेले जिवना दिवचे कितलीकी मित्र आसताची तांगेली एक उत्तर आयकल्यार आमगेली कितलीकी मना वजन हगूर जाता कडेरी एकाएकी तांणी ना म्हूण म्हळेली खबर आमकां आयकता न्हय वार्तापत्रांत वाजिताची न्हय कोणगे फोन कोन्न सांगता तांणी गेल्लें खंय म्हणून ते बत्तरी आमकां कळटा तांगेले कसले आमकां एक आधार आशिल्लो मदत आशिल्लें म्हूण सांगून जिणयेचे वाटेरी पावल गोंदळनाशे हातांत हात धरून चलायसिलेली वय कितलीकी वेळा आमकां पावल गोंदळता म्हळ्यार कसं कोरका कसले म्हळ्यार आमकां विचारूं कळना गुपसता आनी मुखारसून आमकां कसं वाट म्हळ्यार कळना तेन्ना कोणगी एक आपत बांदवशी आमकां वदगता आनी आमकां सांगता पळय अशी करी अशी चल म्हूण सांगता ताजेन आमगे जिणये वाट कितलीगी सुरळीत जाता तसले हातांत हात धरून चलायसिलेली कितलीकी लोक फट्ट म्हणून उठान वताची तांणी आसतना आमकां कळना तांगेलें मोल तशेची मोग आनी मायपासाचे गांठी फाटयेर बांदिल्ली वय एक म्हगेल्या गांवांत एकली मनीस आशिल्ली केन्नाय वतना मोगान येवन उलयताली आपण केल्लेले कसं की नोणचे म्हूण सांगून हाण दिताली आपणाले हितलांत वाडडिले आलसंडो म्हणलें भेंड म्हणलें चारी जाल्यार चारी ते हाण दिताली भारी एक मोगान कितके तरी इतलें मोग करता म्हूण कळना आशिल्लें खडेर एक दीस कळ्ळें ती ना न्ही म्हूण सांगून जाल्यार तिणें कसल एक व्हड एक मायपासाची गांठी बांदून मगे फाटये बांदून सोडले ते तिरसू साध्य नातिली एक पोटली तिणें बांदून दिल्ली म्हणून आत्त बैसून आलोचन करतना दिसता तसले कितलीकी लोक आमगेले जिणेंत येवन वताची मागीर एक दीस पळयल्यार वर्स जातरी तांगेलें एक चित्र वार्तापत्रार येता फुल्लां माळ घालेलो आसता
तू सोर्न इतले वर्स जाले आनी के आमी तुगेल उडगा सारसाची म्हूण तांगेल कोणगी चरड बाळ घाल नासता तशी तांणी बरी एक वणते वयली चित्र जावन मात्र उरताची आनी मन आंतू निरंतर तांगेल उडगासू आमगे लोटो आसता तांणी खंय गेलीची परत तांणी येनाची बाय खंय गेली ती हांगा आसून वारिशी भायर भितर घुवन जिवांत प्राण भरलेली सुर्याची किरण धोरण दोळ्याक उजवाड दिलेली चान्ने थंडसाण काळजाक ओतिली जिणयेचे वाटेरी पावल गोंदळनाशी हातांत हात धरून चलायसिलेली मोग आनी मायपासाचे गांठी फाटयेरी बांदिलेली माळ घालेल पिंतूर जावन पिंतूर म्हळ्यार चित्र माळ घालेल पिंतूर जावन वणती वयर बशिली खंय गेली ती मेगेली खंय गेली ती कवन हांगाका संपता ही कविता फुल्लेली काणी सुरवेर सांगन हांवें आतां सांगता कितली वेळा अशी मनांत तेन्ना ताणें आशिल्ली तेन्ना तांगेली होडवी कांय गोतना अशी भोवशा निर्लक्ष केल्लें आशा पुरो मागीर तांणी हे प्रपंचांतून उठावन वतरी बैसून आलोचन करतना तांणी म्हाका कितले लागशिल्ले आशिल्लेची म्हाका कितले तांगेले निमित्त मार्गदर्शन आशिल्लें म्हळेलें विचार मना येवन बैसून ही एक कवन बरोवन चिक्के मन हगूर जालें ही कविता फुल्लेली काणी येवचे हप्त्यांतू अनेक कविता सांगात हजर जाता नमस्कार.